एक प्रत्येक गोंयांचो धंदो हो मायग्रंट यूज करपाक लागला हांव कोण आनी कितें वतालो इट इज व्हेरी डेंजर फॉर द स्टेट ऑफ गोवा इन फ्युचर आमी गोंयकार जे आहा पळय ते खंयच्याच धंद्यानी उरचे हो इनिशिएटीव फुडें घेवपाचो आपल्या जाका स्कील आहा ताका फुडें काडपाचो आमी काडपाक जाय म्हणून हांवें म्हटलां फक्त तुम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट सरकारी करीत आसा म्हणजे भाऊ आपला एमपी म्हणटा तर करता आम्ही एमएलए म्हणून करता तुम्ही करता पंचायत करता आणि गोंयच्याचो विकास कोणी करपाचो त्या गोंयच्याकडे इंडिव्हिज्युअल गरीब गोंयच्याकडे आणि त्याचा स्किल्ड गोंयच्याकडे आणि त्या आमच्या दुर्बल असलेल्या महिलेकडे कोणी पावपाचें तर पावपाचें आसत जाल्यार लोकप्रतिनिधी पावपाक जाय प्रत्येकान म्हणजे ताका टायम आहा तितको टायम कन्झ्युम करून ताका सक्षम करपाची गरज आसा आणि आज आमच्यो महिला भगिनी खरोखरूच तयार आसा हांवें पयर पोल्ट्री एसोसिएशन वाल्यांनी सांगलें की पूर्णतः गोंयांत पोल्ट्री विभाग करपाचो आनी बरें चिकन दिवपाची जबाबदारी आमी घेता आमी तांणी विशय करिना फुडें आपल्या भगिनींनी सांगलें की प्रत्येक तालुक्यात एक स्मॉल पोल्ट्री आनी विथ हेल्प ऑफ आयसीआयसीआय फाउंडेशन हेल्पिंग देम फॉर द 10 lakhs रुपीज डायरेक्टली ताका दिवपाक तयार जाता एक हे इनोवेटीव थिंग आमी जेन्ना लोकप्रतिनिधी निवडून येता आमकां नवीन कितें तरी करीत रावपाक जाय आमकां जुने झेपी येयल्ले आमकां 15 लाख रुपया आसले आनी 3 गटारां मारली आनी 2 स्टेडियम मारले पयशे सोंपले हेज्या फुडें कितें केलें कांयच करूंक ना आमी एक वेगळ्या पद्दतीन विचार करपाची गरज आसा